दत्तात्रय दत्त वा दत्तगुरू हो आदर्शवादी तपस्वी आणि योगाचे एक स्वामी असले, जांकां हिंदू देवता म्हणून उपासना करतात. ताका ब्रह्मा, विष्णू आणि शिव ह्या 3 देवाचे अवतार आणि संयुक्त रूप मानतात. सामूहिकपणान तांकां त्रिमूर्ती अशें म्हणटात. तर आतां पळोवया श्री दत्ताचें देवूळ औदुंबरवाडीच्या काळात हांगा कशें स्थापन जालें आनी तें केन्ना स्थापन जालें आनी औदुंबरवाडी हे नांवान कशें वळखूंक लागले. विद्वान म्हणटात की एक योगी मनीस ह्या रानांत आयलो. तो झाडां पानां बसलो आनी तपस्या करपाक लागलो. ताका भासा कळनाशिल्ली. ताका फकत हिंदी आनी संस्कृत कळटालें. उपरांत ताचे कडेन उलोवपाक लोक आयले. ताची इश्टागत जाली. त्या उपरांत भक्त तांचो आशिर्वाद घेवपाक येवंक लागले. गर्दी जावपाक लागली. मागीर ल्हान मंडप उबारलो आनी त्या उपरांत गाणगापूरहून श्रीच्या पादुका हाडून ही स्थापना केली. आयकुया हांगाच्या पुजारी श्री ज्ञानदेव गांवकर हांकां. बरें, म्हाका सांगात की हांगासरली आख्यायिका अशी कितें ह्या देवळाची? जी अख्यायिका अशी आसा सर, कारण हे 200 ते 250 वर्सां पयलीं बांदलेले म्हणजे आनी हे देवस्थान ज्या प्रमाणे आयज तेचें नूतनीकरण करून ही आयज स्थिती जाल्लेली आसा आनी भक्तांनी केल्लेली आसा. हांगा एक योग पुरुश येयले जे कोणाक खबर नासले आनी त्या जमान्यान हिंदी ही जास्त आमकां प्रचलीत नासली. तरी ते हिंदी आमचे समजणारे जाणटे असलेले तेंच्यांनी तेंच्या कडसून कृपादृश्टीचो आशिर्वाद कोण तरी योग पुरुश आसा म्हणून तेंकां हांगा घेवन येयले. ते वयर बसात. थंय जे भिण्णीचें झाड आसा, खडक एक आसा, थंयच तेंचे आनी लोक येयले काय ते सकयले आनी तेंकां निवस्थान जायें, आसरो जायो लोकांक येयले म्हणून तेंच्यांनी चुट्टाचो मठ बांदलो आनी थंय ते बसांक लागले रातच्या टायमार. आनी जी मनोकामना आसा ना विचारतना ते लोकांची मनोकामना परिपूर्ण केली. आनी त्या जमान्यान ज्या प्रमाणे म्हापशा पासून ते वाळपय पर्यंत अशा क्षेत्रांतले आनी दिवचल्यातले सगळेचे प्रतिश्ठीत लोक येत आनी तेंकां तेची प्रचिती मेळ्ळी. त्याच्या उपरांत ते महाराज हांगा रावचे म्हणून तेंच्यांनी त्या जाणट्यांनी सगळे म्हणजे आमचे आजे तेंच्यांनी ह्या पादुका गाणगापूरसून घेवन येयले आनी हांगा तेंच्या कडसून योग तत्वाचेर
प्रस्थापित केले आणि वेदशास्त्र मागीर त्या वक्तार तेंच्यांनी काय केलें आनी कशी दवरल्यो हे कोणाक खबर ना. ते भटांक मागीर सगळे भट काका जे असलेले ते मागीर आणि मागीर तेंच्यांनी आपली वेद प्रतीती केली. परंतु अशी प्रतीती आसा जेन्ना आमचो बाप्पा जेंकां आमी समजता आनी जेचेर आज अवसारी तत्व आनी योग तत्व अशी 2 तत्वांचेर जाली. तिसरें तत्व वेदशास्त्र. अशा पद्दतीन त्या प्रमाणे ह्या स्थानाची महंती आसा. जो भक्त येता आपली मनोकामना व्यक्त करता ती मनोकामना व्यक्त केल्लेली परिपूर्ण जाता आणि असलेले अनिष्ट नष्ट जाता. त्याप्रमाणे सद्गुरू महाराजाच्या आशीर्वादान आज जे पुजा अर्चा करता ती तिसरी पिढी आणि हांव सुद्धा तिसरी पिढीचो नातू आसा तेंचो आणि सगळे सांबाळणारे खूब भक्त आसा ह्या देवस्थानात. कमिटी अशी ना, पण जे भक्त आसा तेच आपले कार्य करून घेतात. लोकांचे सहकार्य घेऊन प्रत्येक भक्ताचे आज हे निर्माण जाल्लेले आसा देवस्थान. हे निर्माण एकट्यान केल्लेले ना, सगळ्या जाका सहयोग पण कोणा कडसून दान घेतलेले ना. सो खिस्तीन दिवप आणि ही जबाबदारी सगळी रमाकांत सुब्राय शेट्ये सावयकर यांनी उचलली, कारण तेचो आजो हांगा आसलेलो आणि सदैव ते आजपर्यंत तिसरी पिढी झाली कार्य. तशीच भटजी काका जे आसा ते तिसरी पिढी आणि डिचोलचे खूब लोक असे आसात की हांगा आणि म्हापशा मुंबई वगैरे ह्या सगळे कुडाळ बिडाळ अशा अनेक क्षेत्रांसून येतात. हांगा कोणूच नासता, भटजी काका आपली पुजा करता आणि वयता. त्यासाठी हनुमान आसा पांयां पडपी, हेचे तत्व तांकां. तशेंच जो कलश आसा त्या कलशाचेर चंद्र आसा. तेका लागून हांगा खूब मातसो भेदभाव जालो. जमानो बदली जालो, विचार श्रेणी बदली जाली मनशाची, पण हे तत्व वेगळे आसा. उत्सव केन्नाच्यान सुरवात जाली? उत्सव तेन्नाच्यान सगळी सुरू जाली. काय श्रावणी सोमवार, गुरु द्वादशी, गुरु पौर्णिमा सगळे. पण आयच्या 2023च्या युगान आणि 24 आता सुरू जाता त्या युगान मनीस फास्ट युग आसा. म्हणान त्या अवसारी तत्वाचेर आणि कारण हे अवसारी तत्वाचेर चालणारे दत्त गुरुद्वार आसा, मंदिर न्हू. आणि त्याप्रमाणे महाराजांनी ती प्रथा बंद केली. तुम्ही फक्त घरा कडसून पेजेचो निवळ सुद्धा घेऊन येया आणि हांगा दाखया, तो म्हाका प्रिय आसा. तुमची मनोकामना परिपूर्ण करूंक जाय जाल्यार तुम्ही काय घेवन येवपाची जरूरत ना. हांगासली माती सुद्धा थंय घाला, पण सत्य सांगा. औदुंबरवाडी के नाव कित्याक हय, पडलें? तेका लागून कारण ही सगळी औदुंबराची झाडां आसा. हांगा लागवड गेल्लेली आसा आणि ह्या क्षेत्रांत औदुंबरूच आसा. तेका लागून औदुंबरवाडी हे नाव दवरलें. हे जे हांगासर स्थान आहा पळय हय, ते कशें कळ्ळें की दत्तात्रयाचेच हांगासर पादुका स्थापन करपाक जाय म्हणून? साधू कारण दत्त महाराज हे हांगा हिंदू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन अशे तिनी जमातीच्या लोकांक येवपाचो आज्ञा आसा. आणि दत्त महाराजांचे तत्व हे आसा की मनुष्य हो बरो आसांक जायो. तो खंयचोय जमातीचो जातीचो आसो, तेका भेदभाव ना. त्याच्या कडेन फक्त भेदभाव होच आसा स्त्री आणि पुरुष होच. तितून श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी सुखे स्वामी सुखे